Hi guys, welcome back to my channel. Kesh hai to be so good. I hope you all are doing good. अरे आई जाऊँ बाय साथ ब्लॉगिंग स्टार्ट करता आमगे बॅकयार्ड सो बेक आनी आज सकाळची 8:30 जाले. आयज हांव बेगीन उठवलें मातशें काम हाय सो तेका लागून सो पयलीं ब्रेकफास्ट करुया पोटा भूक लागुल्या. चिकन सलामी फ्रायड रायस करपाक जाय. सलामी, कॅरट, स्प्रिंग ऑनियन, फ्रेंच बीन आनी तांतयां. सो आमी सगळे वेजिटेबल चॉप्स करपाक जाय. सो कॅरट हांवें फायन चॉप केले. तेश कोन आतां सगल्यो वेजिटेबल चॉप करून घेवपाच्यो. हांवें सगळे वेजिटेबल्स कातून गेले. फ्रेंच बीन, कॅरट्स आनी स्प्रिंग ऑनियन आनी हिंगा सलामी हांवें चॉप करून घेतल्या. ते मागीर सगळें फ्राय करपाचें. सो गायज हांवें कॅरट घाले आतां हे बरें फ्राय करपाचें टील कलर चेंज जाता तेका मातशें अशें करून आनी हें सॉफ्ट जावपा जाय तें. फ्रेंच बीन घायल्या. गायज आतां स्प्रिंग ऑनियन घाले आनी टेस्ट आयले मीठ उडयलां. आतां हांवें करता सलामी मागीर तांतयां अशें करून बीट करून ती पेनां घालपाचीं स्क्रॅम्बल करपा तेंगेलें. आनी वेजिटेबलां मिक्स करपाचें. सोया सॉस उडयता. हांवें 2 मॅगी क्यूब्स घायले. सो हेतूं आतां हांव वेजिटेबल मिक्स करतलें. अशें करून जाता मागीर रायस मिक्स करून. Thank you guys for watching my video. If you like my video then please do like, share and subscribe to my channel. आणि प्लीज हो मुगे व्हिडिओ जाता तो लोकांक शेअर कराय. आणि till then मेळची मुगे नेक्स्ट व्लॉगां. बाय मोगासूं.